गोल्डन ग्लोब रेस ही नॉनस्टॉप 30,000 समुद्री मायल्स सोलो याचिंग सर्त. भारताचो नेव्ही कमांडर अभिलाष टॉमीन सर्तीत वांटो घेतला. भारतीय बनावटीचे SV थुरिया याच बोटीन तो सागरी सफरीचेर आशिल्लो. हे सर्तीत वांटो घेवपी तो पयलो भारतीय. सर्त एकल्यानूच पुराय करपाची आसता. शुक्रारा साउथ वेस्ट पर्थ सावन 1900 समुद्री मैलांचेर आयिल्ल्या वादळान ताची बोट मोडली. ताच्या कमरेक बरोच मार लागला. वादळान बोट मोडल्या, हालूंक लेगीत मेळना म्हूण ताणें फ्रांसांतले रेस कंट्रोल ऑफिसाक मेसेज केलो. त्या उपरांत ताका साल्वार करूंक हालचाली सुरू जाल्यो. सर्तीत वांटो घेतिल्लो आनीक एकलो अभिलाषाच्या बोटी लागसार ट्रेस जाला. तो खंय अभिलाषाचे बोटी मेरेन पावता. ते बोटीकय वादळाक लागून मातशें लुकसाण जालां. ऑस्ट्रेलियाची एक बोट अभिलाषाचे बोटी मेरेन वता. एक ऑस्ट्रेलियन नेव्ही बोटूय ते वटेन वचपाक गेल्या. अभिलाषान 2012 एकल्यान सागरी परिक्रमा केल्ली. तेन्ना सागरी परिक्रमेक तो गेल्लो म्हादय बोटीन. त्या सागरी मोहिमेचेर अभिलाष तेन्ना प्रुडंटा कडेन उलयल्लो. पर्था लागसार दर्यांत गंभीर परिस्थितीत आडकल्ल्या अभिलाषाक साल्वार करूंक सगळ्या तरेचे यत्न चल्ल्या म्हूण भारतीय नौदळान सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.